नव्यान उक्तावण जाल्ल्या अपरांत सुरक्षा भवनाक लागून प्रतिबंध तयारी आनी जापसालदारकी ह्या बोध वाक्यांतल्यान गोंयांत कामाच्या सुवातेर सुरक्षितताय घटमूट जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। सुमार 16,000 उद्देगीक कर्मचाऱ्यांक पयलींच प्रशिक्षण दिलां। आनीक 10,000 प्रशिक्षण दिवपाची येवजण आसा अशें तांणी सांगलां। आनी कामाच्या सुवातेर सुरक्षेचेर भर दिल्ल्यान उद्देगा खातीर खास करून वखदां खातीर गोंयचें आवाहन वाडत आसा हाचेर तांणी भर दिला। आरडेक्सको खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। We gathered not only to celebrate the opening of new doors to a new space, but also to reaffirm our collective commitment to provide a safe industrial workplace and health and welfare of all workers in the factories, thereby safeguarding the rights and safety of every industrial worker. This building stands as testament to our vision and perseverance. Every brick, beam, the glass reflects the hard work and the commitment of our dynamic and young Chief Minister, Dr. Pramod Samantji, and very supportive Minister, Sri Nilkanth Halarkar. आणि हे सांगता असताना त्याच्या बरोबरच आताच्या घडीत जे आम्ही दुसरी बिल्डिंग म्हणजे मुख्यमंत्र्यान सुरुवात करून सांगल्या की जे फाटसून दुसऱ्या हातूय मोडपाचे म्हणून थिवूय जातली। हे जेणे करून एक बरी सेफ्टी भुरग्यांक हेल्थी हायजेनीक अशें आसचें म्हणून जेन्ना हे डिपार्टमेंट म्हाजे कडेन दिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता चडशे इंडस्ट्रीज एप्रोच जाले आमी हेल्थचे सर्टिफिकेट जाय खंय तरी एका तालुक्यासून हाडची पडटा। तेजे उपरांत सगळे विचार केल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यांना मिटींग जाल्या उपरांत आमी ही सगळ्या तालुक्यांत किंवा इंडिव्हिज्युअल खंयचे लॅब मागता जाल्यारूय आमी दिवपाची सुरवात केल्ली आहा। अपरांत सुरक्षितता इतक्याकूच खातीर गोंयांत जर आमी सेफ दवरतले आसत जाल्यार अपरांत सुरक्षितता हाच्या कडल्यान हें काम सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून हाजे सातत्यान इट इज अ सिम्बॉल ऑफ द प्रिव्हेन्शन प्रिपेअर्डनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी हे फुडें घेवन आमी सगळे जाण फुडें वता। म्हाका खात्री आसा की हजारांनी कामगार जे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज काम करतात तांची लायफ सेफ्टी ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसता आनी ताकाच लागून वर्क प्लेसीचेर सेफ्टी आसची म्हणून अशा पद्दतीचे बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आनी ताका सपोर्ट सिस्टम ही दिवप हाच्या खातीर आमी सदोदीत आमचे डिपार्टमेंट हे इन्सिस्ट करीत आसता तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीन आनी ताच्या खातीर टायम टू टायम म्हणजे फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी जालें म्हणून जावचें ना तर ताच्या खातीर ह्युमन रिसोर्स टायम टू टायम ट्रेनिंग दिवप तांकां ट्रेन करप हाची गरज आसा। दिस इज द 80 कॅपेसिटी आसलेलो हॉल वीच वील गिव द कंटिन्युअसली ट्रेनिंग फॉर द सेफ्टी मागीर जावं ते HR मॅनेजर्स जावं ते सुपरवायझर हांकां कंटिन्युअसली ट्रेनिंग दिवपाचें काम हाज्या फुडें आमचें डिपार्टमेंट जें आसा हें कंटिन्युअसली करतलें। आतां पर्यंत मोर दॅन 16,000 वर्कर्स सुपरवायझर स्टुडंट्स इंडस्ट्री सेफ्टी प्रोफेशनल्स हांच्या खातीर सातत्यान ट्रेनिंग दिवपाचें काम केलां। आमचो फुडल्या 5 वर्सांचो टार्गेट आसा मोर दॅन 25,000 पिपल्स हांकां सेफ्टी ट्रेनिंग ह्या ट्रेनिंग हॉलांतल्यान म्हणजे कंप्लीट ट्रेनिंग हॉलांतल्यान दिवप हें आमी थारायलां। आमी जो पर्यंत तो क्रावड खूब कमी आसना म्हणजे कमी आसता काय इफेक्टीव ट्रेनिंग जी आसा पळय ही दिवपाक शकता आनी ताकाच लागून ताका हांगासर आयल्या उपरांत ताका लागपी वेगवेगळे इक्विपमेंट वेगवेगळे फॅसिलिटीज आनी ताका स्ट्रेंथन करपा खातीर आमकां बरें पडटलें। आनी म्हणून आमी जशें म्हणटा की इंडस्ट्रियल हेल्थ इंडस्ट्रियल हायजीन ह्यो सगळ्यो गोश्टी फोकस करता आसतना आमी अशा पद्दतीचे हांकां मदत करपा खातीर सातत्यान आमी वेगवेगळे ट्रेनिंग दिवपाचें थारायल्या। आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्री ही सायंटिफिकली एक्सेस आसतो तिका वर्क प्लेस हॅजार्डस अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी मागीर कॅमिकल्स आसतले एक्सेसिव्ह नॉयस आसतले हीट आसतले वायल प्रोमोटींग द मेडिकल सुपरविलन्स हाचे कडेन कशा पद्दतीन काळजी घेवची ह्योय गजाली ह्या हातूंतल्यान करीत आयिल्ल्यो आसा।